सगळें कितें आसलें तितलेंच वायट परिणाम जालो तो जालाच. तेजे बरोबर सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळाचे ज्या पद्दतीन देवाची सेवा करपाची ती सेवेक कांयच कमी पडची ना. पूण जी कल्चरल जावं बाकीचे मनोरंजनाची फंक्शन आसा ती मनोरंजन फंक्शन आसा पळय तेतूंत खंड पडला. आनी लोकांच्या देवाचे बद्दल जी माया आसा देवाचे बद्दल जी श्रद्धा आसा तेतूंत खंयच कमी जालें ना. ह्या वर्सा आमी आमचो श्री भुमिप्रीत सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळ ह्या वर्साक आमी ह्या महामारी लागून 1.5 दिसां पाळपाचें ठरयिल्लें आसा. आनी कारण हे अशी हे दुयेंस जाल्लें आसा, अशी हे वायरस आसा की कोण लोकांक तेजो लागण कोणाक जावचो न्हू आनी गांवां भितर पसरची न्हू. आयज पर्यंत काणकोणकारांनी बरे पद्दतीन मेंटेन करपाचें जावं सोशल डिस्टन्सींग मास्क जावं सगळें घालून काणकोणां ही महामारी चड पसरची न्हू हेजी पुरेपूर केअर घेयली आसा. आनी तेजे खातीरच आमी सगळे कमिटीन डिसायड केलें आसा की आमी सोशल डिस्टन्सींग मास्क आनी एक पुरेपूर केअर घेवन ही महामारी आसा आमच्या गांवा पर्यंत येवं दिवची न्हू हेजो आमी पुरेपूर केअर घेयली आसा. आनी त्याच बरोबर आमी ठरयिल्लें आसा की एक 6 जाणांच्या वयर सगळ्यांक SOP प्रमाणे 4 फुटाचे सकल करपाक लायलो आसा. आनी एक 4 फुटांचो सकल आसल्या कारणान एक 5-6 जाणे अशे सहज उखलून व्हरपाक शकता ह्या पद्दतीन केलें आसा. आनी सगळ्यांचे कडेन डिस्कस करून आमी एक बरें कोणाकीय त्रास जावचो न्हू आनी मास्का शिवाय PIक बी सांगलें आसा आनी PIन सगळ्यांक वॉर्न केलें आसा जो कोण मास्क घालनासतना येतलो ताका गणपती पावसपाक मेळचो ना. आनी एक स्ट्रिक्टली आमी सगळ्यांक धरिल्लें आसा की आमी कोणीय बी मास्क जावं सोशल डिस्टन्सिंगाचो खंयच भंग जावचो ना ह्या पद्दतीन करून आमी पाळपाचें ठरयल्लें आसा. काणकोणांत जायत्या जाग्यांनी सार्वजनीक गणेशोत्सव व्हडा उमेदीन मनयताले. हांगा सांस्कृतीक तशेंच पारंपारीक कार्यक्रम जाताले. पूण ह्या वर्साक कोविडाक लागून तशेंच सरकारी गायडलायन्सीक लागून उमेद जी आसा लोकांक पोटांत दवरची पडली तरी पूण देवा वरती श्रद्धा कमी जावना अशी दिसून येता. सगळे कडेन सगळ्यांनी डिसिजन घेतला की 1.5 दिसा कडेन हो गणपती पावोवपाचो आनी 6 ते 6:30 मेरेन हो पावोवपाचो. RDS गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर.